देवाचे वेदीक सोरी हांव येता क्रुशाक लायसून तोस म्हाका दितोल्या देवाशी विस्वास दवरून हांव येता देवाशी हांव येता तुजो उजवाड मोजेता तूं विस्वाशी म्हूण कळो तुझ्या ओची दोंगराची दोळीन म्हाका वाट दाखोव. एका स्थळ्यान सोरेस्परा नांवांतलीं तांणी कर्तृत्वां तुज्या जोतीवंत हाताची जाणवायन उगडली मोनी जाल्लीं तोंडां आनी स्तुती करून लागल्यो बालकांच्यो जिबो हालेलुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या मिसा वांटो घेवच्या आदी थोडो वेळ शांत रावन आमची खास मागणी बाबातान देवाच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या पातक उगडास करून आमी देवाचें बोगसणें मागुया. काळजांतान दूख दोतोरल्यान बोगसन दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवबाबाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोपोदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्तान जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी सोरेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोर्ग देवा बाबा आमी तुका वाकांताव आमी तुजी स्तुती करताव आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका मोहिमा दिताव तुज्या तोर वैभव आसत आमी तुका दिनवासताव. सोम्या एकलेस जोनीत पुता जेजू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेले बापाच्या पुता तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय आमची काकलूत कोर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं सोबी एकलोच तूं मोवळतो. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्परा देवा वेगवेगळ्या पोरसांक तुज्या नांवाचे उच्चारणेन तुवें एकठांय केलें. पवित्र स्नानाचे जोरींत नव्यान जल्मल्यांत तीं काळजां मनाच्या भावार्थान आनी दोळ्याच्या कोरण्यांनी तांकां एक कोर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंवाची फाट सोडिनासलो. इतले म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक ताचे वाटेन सोलोमावाच्या मुडलोल्या दारवट्याशी धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाडचे विशीं कित्याक अजाप जातात वो कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात. आमी आमचे काशा पोदवेन वो पवित्रतायेन ह्या मनशांक चलोवंक शक्ती दिल्या कितें. तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक
आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुण्यांक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवांचेर आमी बावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान गोठाय दिली आनी ताचेर बावार्थ दिवन हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा बाबा भयणीनो, जे तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोग भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं जे देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाट्टी पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवार चडशीं परतून यात. हे पोरी तुमची पातकां भोगसतली आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणे तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो, कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याचे तोणी देवान परगट केला तो सगळ्या वस्तूचे नुळसणेचो काल ये पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलें तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पर्जेंतलो भायर रावचो. खरेंच साम्योला तावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगल्यांनी ह्या दिसाची खबर आदीं फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्याची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक आब्राहामाक देवान अशें म्हळें, तुजे संस्थी वरी प्रितुमेच्या सगळ्या कुटुंबांक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडूंक आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जीवन केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो आलेलुया आलेलुया. सगळीं म्हणुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदावाचो पूत कोण तुवें ताची परवा करच्याक? आमचो जबाब आलेलुया आलेलुया. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हाताचे रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांया तळा दवरलाय. आमचो जबाब हालेलुया हालेलुया. मेंढरा गोरवां रानांतली सावजां पर्यान हेणे तेणें उपतोली वाऱ्यावेली सुकणीं आनी उदकांत फिरतोली दर्यांतली मासली सगळेंच ताचे आदीन केलाय. आमचो जबाब हालेलुया हालेलुया. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एमिवसातावन पोतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जोनवाल्या एकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली
आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणे वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता तोच आसतना जेजू तांचे मदेकांत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं समजलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यांत आनी अशे दुबाव तुमच्या मनांत उपसातात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मांस आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशालकायेच्या नादार तीं तरूय दुबावलीं आनी इतलीं थोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसाय? आनी तांणी ताका भाजलेलो मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोजसाची समूत प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलेलें आसलें तितलें खरें जावंक जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक तांणी तांची मोत उगडली, उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोस्त मरोंक सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्यांतलो पुनर्जिवूंक जाय आनी जेरुजाल्यातावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचें भोगसणें सगल्या पुर्वजांक पुरगोट जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. सोम्यांचें शुभवर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी पयले वाचपाक पेद्रूची खबर आयकल्या. पेद्रू एक खास शीस जो जेजू जिवो आसतना ताका उजून काडलेलो आनी म्हणलेलें, तूं खडप, हे खडपाचेर हांव म्हजी इगोर्ज बांदतलो. आनी पयले वाचपान कशे भाशेन पेद्रू ही इगोर्ज बांदूंक पयलीं पावलां काडटा. तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो आनी कोण भियेनासतना जमा जाल्यार जुदे वांग म्हणटा, सांगता जेवची खबर. जेजूक तुमच्या पुर्वजांनी जिवेशी मारलो. तुमी भियेनाकात. तुमी ताजें शीस सांगरे जावंक आसा जाल्यार तुमी जिवीत बदलूंक जाय. अशे तरेन पेद्रू हो भाव सुरू करता आनी देवच्या नांवान देवच्या आदारान जायती मिलाग्री करता. शुभवर्तमान आयकलां शिश्यांची खबर. ते भियेल्ले कित्याक? जें जेजू घडलेलें तें तांकां कळत म्हूण ते चिंतालेत. अशें आसतना जेजू ताचे फुडें उबो आसता आनी म्हणटा, शांती तुमकां. बाबडे दोन प्रकारची शांती आसतात, भितरली शांती आनी भायली शांती. भितरली शांती फकत देव आमकां दिवूं जाता. आनी जेन्ना आमकां भितर शांती आसता तेन्ना भायली शांती आसता. कित्याक आमचे भितरले विचार बरे जातात, उतरां बरीं आसतात आनी कोडणी बरीं आसतात. तर खास आमी ह्या मिसा भेटेन जो अनुभव आमकां मेवला ह्या मिसा भेटेन सगळ्यांनी पुनर्जिवंत देखला. हो पुनर्जिवंत आमी परगटूंक, देवान आमकां शांती दिवंक आनी भियेनासतना आमी बरी कर्तबां करूंक आमी खास ही मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया. गीत घेवया. सी 28 पानाचो अंक 40, सी 28 पेज 40. Patenantali calci javera, Udia soria boroboratara, Raluyam chekos, Dukanivo, Famil soile moli sodo sonsan, Raluyam chaduka chepebe, Doruya
पळोवया आमच्या काळसाचे आवडे उद्या सोऱ्या बोरी आमी सगळे दुनिया घाले पेटे तुझे दोळे म्हजे बाब आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सोरेस्परा नव्यान जल्मल्ल्या खातीर दिनवासूंक आनी सर्गीचो आदार आमकां बेगीनच मेळूंक आमी भेटयता तें बलिदान तूं दोळ्यान मानून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोरेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूं या होय अशें आमी करूंक फावो सोरेस्परा सोरकाली आमी तुका वखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दोबायच्यान आमी कितें करची कित्याक क्रिस्त जालो आमची पातकांची बोली तोच तो खरो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांच्या सदस्य नादार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार तशेंच सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवतांचो दोळबार तुज्या वाखाणेचें गीत सांगातेन थांबोवन आसतना गायतात पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान होसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नामी येता तो सुभागी होसाना उत्सर्गी सोरेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर देखून दवापोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमचे दुरुस्ताची कूड आनीक रगत कोस्ट मरण सोसूंक आपकोशीं तो प्रवादीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो म्हणून हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्याची सांग दिली म्हणून तुमी समज घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्यान सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबा ताचो गोठ सोम्या तुझे मरण आमी समरमता आनी तूं परत येसोर तुझे पुनर्जीवनपण परगट्टा देखून सोरेस्परा सोमेजुगच्या मरणाच्या पुनर्जीवनाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स भेटवयता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता क्रिस्ताचे कोडींत आनी रगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता सोरेस्पर आख्खे क्रिस्ताचो पवित्र उगडास कर लिवो आमच्या भागवंत बापा फिलीप नरेन आनी सिमो आमच्या गवंडी बापा सगळे संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रतिमोकाड सुपूर्ण कर तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या बरवाशेन अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर
आनी तुजे काकलोतीन अंतरल्यान समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी समाजांत काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भागवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भागवंत जुसे तिचो पोती, भागवंत दोरदूतां आनी सोरकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर साच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांणे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटांत देवा सोबत बापा सुरवडवून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान धरून तां शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. तुज्या सुखाक आनी आमच्या कुसायेनी बरेंशें वतरेकता. तर आमकां तुज्या काकलोतीन सोर पातकां सुटय आनी सोर आकाटांतली वाटाय. कित्याक ह्या जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें जें दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र बाबाताचे दीस काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे ताका शांती दी. तूंच ताका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजो चलयताय सासनाच्या सासनांक. सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती. शेळेच्या जेवणा पयल्या ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेवया. डी 40 पानाचो वाक 70 आनी 4, डी 46 पेज 74. सोथाव सांगता शेण्या गावतात म्हजी व्हडली पितो सोल्या कोणूय तो सातो सालवा चोरोक तुका सुबावदार देवता विस्वासोदां सुची. आमा शेल्या गोड्या जेजू एका जिना दोवोचो देवता विस्वासोदां सुची. आमा शेल्या गोड्या जेजू एका जिना दोवोचो स्वर्गा साकून आयला देहो दुस्मानांतली सोडून दिवो. म्हज्या शेळ्या आयला घेवून सासीक जिवीत म्हजें वाटून. कित्याक विस्वासोदां सुची.
आमा शेळ्या गोड्या जेजू एका जिना दोवर सोमो प्रार्थूया. सरस्परा आमची मागणी आयकून घे. आमकां सोडवलेल्या पवित्र घेण्या वरवीं आतांच्या जिवितांत आमकां आदार आनी सासांच्या संतोशाची खात्री आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. सुपदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. सान फ्रांसीस शावेराक मागणी. सांत फ्रांसिस्क शावेरा जेवचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेवचे नांव आनी सोडोवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमची ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाडटा. आमेन. गीत घेवया. W12 पानांचो 206 आनी 9. W12 पेज 269. Shalom, Krista Shanti, Krista Santos, Ashay Shokti, Krista Ongo, Ashamchi, Krista Bhagor, Dankazachi, Papa Tujhe Shanti Mata. तुझे शांती रावता. पवित्र आत्म्या आमचे भितर शांतीची जोरवा मोशी कर. बापा तुझे शांती मागता.
जेजू तुजे शांतीक रावता पवित्र आत्म्या आमचे भितर शांतीची जोरवा शिको
आमी गीत घेवया A26 पेज नंबर 13 A20 आनी पानाचो अंक 13 सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वाखाणुया, अनोद आमचो ताका सोया, थारानातो घडोवप दोनया, जिवितांतो सोरो दोनया, आमकां भुरग्यांक तूं पावय, तुज्या राजान व्हरून पावय. एकाच ताळ्यान सर्वेस्परा नावाडली तांणी कर्तृत्वान तुज्या जोयतीवंत हातांची जाणवायेन उगडली मोनी जाल्लीं तोंडां आनी सुटी करूंक लागल्यो बाळकाच्यो जिपो. हालेलुया. म्हज्या भयणीन भावनो, ही कल्पना मनांत धरून तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आनी तुमची जी खेरीत मागणी आसा ती मनांत धरात. ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमकां खूब जाणांनी मागणें करूंक विनंती केल्ली आसा. ताका सगळ्यांक आमच्या मागण्यांनी दवरया आनी ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोपी आसूं. आमच्या पातकांची दूख धरून आतां आमी काळजांत थावन देवाचें बोगसणें मागया. काळजांत थावन दूख दुखतेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. तकली बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मोहिमा देवाकू सर्गी आनी शांती बऱ्या मनशांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सोर्प दितात देवा बापा, आमी तुका वाखाण ठाव, आमी तुजी स्तुती कोत्ता, आमी तुका नमस्कार कोत्ता, आमी तुका मोहिमा दिता. तुजे थोर वैभवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या एकल्याच जोणीत पुता जेजू क्रिस्ता. सोम्या देवा देवाचे शेळये बापाचे पुता. तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकळूत कर. तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकळूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं बोव व्हडतो. आमेन. मागुया. सुरपुदिदरा सर्वेस्परा देवा, वेगवेगळ्या पोरसांक तुज्या नांवाचे उच्चारणेंत तुवें एकठांय केली. पवित्र स्नानाचे जोरींत नव्यान जल्मल्यांत ती काळजां मनाची बावडतान आनी दोळ्याचे कोरण्यांनी तांकां एक कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां मेशीत दान आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुआंवाची पाट सोडिनासलो. इतलें म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक तांचे वाटेन सालोमामाच्या म्हणलोल्या दारवट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळयोवन पेद्रून म्हणलें,
इस्रायेलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वो कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात? आमी आमचे खाशा पदवेन वो पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिलें कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडून तारायल्लें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो, जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो. ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुणयाक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तोरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बावात दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान गोटाय दिली आनी ताचेर बावात थेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणां, बाबा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशेक्तान दोग बगून जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्या वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें. म्हणटूच जिवीत बदलून तुमी देवा सुरशीं परतून येयात. हे पोरी तुमच्या पातकां बोगसुतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशेक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांच्या तोंडी देवान परगट केला तो सगळ्या वस्तूंचे नवसोडणेचो काळ ये पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पोर देव उपजयतलो. तो सांगीत तितलें तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पोरजेंतलो भायर रावचो. खरेंच साम्योलातावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात ताणें सगळ्यांनी ह्या दिसाची खबर आदी फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच तीं प्रवाद्याचीं भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संस्थी वरवीं प्रितुमेच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगळ्यांक तुमच्या खोटेपणांतलीं सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. सर्वेस्पराचें उतर देवाचेर व्हडकार. आमचो जबाब जातलो हालेलुया. सगळीं म्हणुया हालेलुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास कोच्याक? आदावाचो पूत कोण तुवें ताची परवा कोच्याक? जबाब हालेलुया. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. महिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रुचनांचेर ताका अधिकार दिलाय
आसा तितलें तुवें ताचे पांयां तोळा दवरलाय. सोबाब. Alleluia. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पोरयान हेणे तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोलीं दोर्यांतलीं मासळीं सगळेंच ताच्या आदीन केलाय. सोबाब. Alleluia. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबी आसूं. लुका पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एमावसा तावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली. आनी कशे भाशेन जेजू उंडो मोडटा आसतना आपणे ओडकोल्लो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मोदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात तर हांवूच तो. सासपून पळयात. म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुतांक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तोरूय दुबावतालीं आनी इतलीं तोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितेंय तरी खावूंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलोली मासळेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर केलो. आनी तांणी तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची समूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसा तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरण सोंसूंक जाय. तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक जाय आनी जेरुजाल्यांतावन सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगल्या पोरजांक पोरकोट जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेजूची कूड ती आदले भाशेन नासली. कित्याक आमी कालूच पळयलां कशे भाशेन मारिया वळोन पळयत जाल्यार ती समजली तो माळी म्हणून. ताचो आवाज आयकल्या उपरांत तिका कळ्ळें की सोमी म्हणून आनी ताका राबोनी म्हणलें तिणें. ते शीस दोग जाण वेताले तेन्ना जेजू तांचे बरोबर आयलो, तांचे बरोबर चलोंक लागलो. ताणें ताका वळखलो ना, पूण उणो मोडटा आसतना मागणें कोत्ता आसतना तेन्ना ताका वळखलो
आनी तांकां घोटाय येयली ते पोत्तून भियेल्ले आनी शारांत तांकां घोडेक कितें वायट करीत म्हणून हे भिरांतीन ते जियेताले. आतां तांकां भिरांत बिलकूल नासली, थंयसर गेले. आमी पळयता जेजूच्या नांवान पेद्रू आनी जोआंव त्या थोंट्याक ते म्हणटात जेजूच्या नांवान उठ, आनी तो उठ्ठा. आनी आमी सगळें पळयलां, आयकलां. आयज आमी पोत्तून पळयता कशे भशेन जेजू तांची मदेकात येवन उबो जाता. पोत्तून ते ताका दुबावतात एके वतीन. भूत ना, जेजू तो तांकां शांती दिता. भुतां कितें कोत्ता आमकां घाबरायतात, हुसांबळ कोत्तात, आमी भियेता. पूण जेजू तांकां सांगता शांती तुमकां. तो सदांच आमकां शांती हाडटा. आनी तांचे उजीत तो मागीर कितें तरी खाता, दाखोवच्या की ही कूड वेगळी कूड. आमी सगळीं जाणां पुनर्जीवन जातलीं हे भाशेन. आनी तेन्ना आमी जेजू बरोबर हे परी जियेतले हें ताणें आमकां कळीत केलां. आनी ताणें ताका आनी एक कितें सांगलां एकदम म्हत्वाचें. आमी सगळीं जाणां आपलेपणांत जियेता. आमचो स्वभावूच तसो. आमी देवाचीं भुरगीं खरीं, पूण तें आमी सोडून आपलेपणांत आमी सहजपणी पडटा. सोंपेपणी तातूंतच आमचें जिवीत सारूंक लागता. आनी तातूंत सारूंक लागलें की ना आमची मागीर चिंतनां तरेतरेचीं आसतात. ती स्वताक चिटकोन न्हय, आपल्याच वतीन स्वत कितें पळय तें ताका चिटकोन रावता आनी तें आमी परगोटूंक लागता. मागीर तें खरें खोट पळय ती आमकां मागीर कळोंक लागता. पूण आमी सदांच जें कोण उलयता, जें कोण कोत्ता तें सगळें जेजूसी धरूंक जाय. तेन्नाच की आमकां तो तातूंत शांती हाडटलो. उत्सांबळ ती तांची उतरां कोन्यो करीत तर त्यो आमी ताचेशी हाडल्यो की ना तातूंत तो आसा जाल्यार तो आमकां शांती हाडटलो. हें मनांत धरया आमी. हिचोरी गेल्यां की ना आमी पयलीं मातशी घाबरता कितें जातलें, कोण कितें म्हणटलो, जातलें काय आमचें काम. तेन्ना आमी जेजू सांगता सगळें तें दवरया. ताचें सगळें दवरलें की ना तो आमकां शांत कोत्तलो. आनी कितें घडटलें घडचें ना ताका आमी फुडो करूंक तयार आसता. आनी कितें सांगलें की ना हें निराशीपण घोडेक आमचें सगळें येत ओ घोडेक तें काम जायत. ह्या दोनूय वतींनी आमी ताकाच तें सगळें दिवंक जाय आनी ताच्या सांगाता आमी शांतींत रावंक जाय. हें म्हत्वाचें. ताचे शांतीन तर रावत आमकां सगळें बरेंपण दिसोंक लागतलें आनी ताचें सगळें आमी बरेंपण करूंक लागतलें. हें नवें जिवीत जेजू सगळें आमकां फावो जालेलें आसा आनी ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमकां तें मेळ्ळेलें आसा. तो आदले भाशेन थंयसरूच उरोंक ना. सगळें आयज जें सांगलां आमकां ताणें कोश्ट दोग सोंसूंक जाय आसलेले. ताका ते मागतेले आनी पयले वाचपान सांगलां पळयात तुमकां एक संदी आसलेली बाराबासाक ओ जेजूक निवडच्याक. तुमी बाराबासाक चोराक निवडलो आनी तो जो निश्कलंक मेंढरो आसलेलो ताका तुमी खुर्सार मारलो. म्हणून देवान ताका थंय दवरूंक ना. देवाक ताचें सगळें आमचें जिवीत कशे भशेन आमी जियोंक जाय तें दाखोवंक जाय आसलेलें आनी ताणें तें दाखयल्लें आसा. आनी आमकां पातकांतली सुटका दिवन ताच्या सांगाता आमचें जिवीत जियोवन बापाचे येवजणे प्रमाणे आमी जियोवच्याक ताणें ही आमकां कृपा, घोटाय, मदत आनी सगळें करून दवरलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमचे हात उंठेन दवरया. आमी हें सगळें जाणो पूण ह्या आमच्या जिवितान जियोवच्याक आमी ताचो आदार मागया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत बरोवन येता. आमचें सगळेंच तो आसा आनी तरी पूण आमी ताका आमचें सगळें आसा म्हणून धरिना. कित्याक आमी आपलेपणान जियेता ना. आमी जेजूक पयलो स्थान दिवंक जाय म्हणटा
ते भाशेन ताका पयलो वयलो स्थान दिवन ही चिंतना भावना चाल आमचे सगळें आसा तितली आमी ताका ओपून दिवया सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवांत ती आमी भायर काडया कित्याक ताच्या नांवांत आमकां सुटका मेळटा पातकांची आनी ताच्या नांवांत आमकां सगळें ताचें बरेंपण फावो जाता तर हे परी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारच्याक आतां आमी तें जिवीत आमचें ताणें दिल्लें आसा तें ताकाच भेटोया हे भेटोवणी वरवीं आमेन. आमी गीत घेवया C30 पेज नंबर 41 C30 पानाचो अंक 40 आनी 1 रुपये भांगार मागी नाय. रुपे भांगार मागिनाय, आख्खो संसार तुजो सायबा, आमची काळजां तुका जाय, कुशीन मोपन दितात तुका, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक आवडेता, आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक आवडेता. म्हज्या भणीनो आनी भावनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा नव्यान जल्मल्ल्या खातीर दिनवासूंक आनी सुर्गीचो आदार आमकां बेगीनच मेळूंक आमी भेटयता तें बलिदान तूं दोळ्यान मानून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक व्हडत्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो खरो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमचे मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सुर्गींच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबोनासतना गायतात. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान होसाना उन सुर्गी. सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी. होसाना उन सुर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हीं दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरून सुसूंक आप खुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णी करोराचें हें रगत पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
so good. सौम्या तुझे मरण आमी समरता आणि तू बरं येसो तुझे मनोर जीवन परकोटा देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. Sorespora ake pretumeचे विस्तालोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोंत बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियांताच्या आदारी बिस्माक आनी सगल्या संस्कारनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्ल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयण्यांचोय उगडास कर. आनी तुजे काकुतीन अंतरोल्ल्यांक सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भागवंत आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भागवंत झुजे तिचो पोती भागवंत धर्मदुतां आनी सोरकाली तुका मानवल्यात त्या सगल्या सांता भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताचे सांगाता आनी ताचे ठाय पवित्र आत्म्याच्या कोठान देवा सोरबोदीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे जे आमी जाणो ते आतां आमी न्हय ताका एकवटोन सुकली आमची मागणी ते आमचे पासतान यारांनी आमकां विनंती केल्ली आसा तांकां सगल्यांक आमच्या मागण्यांत धरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडार क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुलींतली सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पोटवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजूट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूच तोर मातू लय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळ. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून सोत मानता. सगळे वस्तू प्रसंगाचो मोग करता जेजून तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळाचे भोव मुलीक महासगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D44 पेज नंबर 73 D40 आनी 4 पानाचो अंक 70 आनी 3 तूं सोर्गीचे गोडसाणीचो उंडो.
देवान तुमकां आपली खाशा पोरजां केल्यांत आनी काळोखांतली भायर काडून आपल्या मोहिमे बरीत उजवाडांत पावयल्यांत देखून ताची कर्तुत्वां तुमी वाखाणनात. हालेलुया. मागुया. सर्वेस्परा, आमची मागणी आयकून घे. आमकां सोळिल्ल्या पवित्र देण्या घेण्या वरवीं आतांच जिवितान आमकां आदार आनी सासणाच्या संतोशाची खात्री आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आनी आसूं. सोर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया. हालेलुया. देवाचे वडकार. हालेलुया. हालेलुया. आमी सान फ्रांसीस सेवेकर मागया ओदीक खोलायेन आमचें जिवीत जेजूच्या सांगाता सारच्याक. सान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाक्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटाव. आमेन. आमी गीत घेवया. K5 पेज नंबर 141, K5 पानाचो अंक 141 मोदनाचे निदेन तुलो. मोरनाचे निदेन तुलो सोडवणो सगळो सालो फोंडाच्या काळखांत तुलो पोरसोल्यान जेजू उठलो मनशाच्या पातका संसारात मोरण आयले मोरणाची कासली पुरवी
Sing a joyful song, page 60, A131, A131, page 60. A131, page 60, sing a joyful song. Sing a joyful song to the Lord. Alleluia. Let the heavens and earth rejoice. Alleluia. Alleluia. The heavens proclaim His name, and earth in reply echoes back with joyful songs of praise. Sing a joyful song to the Lord. Alleluia. Let the heavens and earth rejoice. Alleluia. Alleluia. I see some of my brothers and sisters right at behind. Please come forward. Let us celebrate together the Mass of Jesus. Please come. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The love of God, the peace of Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. We are in the Easter octave. Till Saturday, we celebrate the Easter octave. These are the days of joy and peace. And during this occasion, today, Cajetan and Jennifer Travaso are celebrating their silver jubilee of their wedding. Let us pray for this couple that their silver jubilee may turn into golden and diamond. They may remain together faithful to each other till the end. Let us also pray for all our Catholic families, because in Goa we see marriages are breaking down. When marriages are broken, families are broken. Confusion. Let us pray that our Catholic families remain united, remain faithful to one another till the end. Let us also ask risen Jesus to bless each one of us. And before we enter into this Eucharistic celebration, let us ask God to pardon our sins. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen.
Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. O God, who have united the many nations in confessing your name, grant that those reborn in the font of baptism may be one in the faith of their hearts and the homage of their deeds, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. You have killed the author of life, whom God raised from the dead. First reading, a reading from the Acts of the Apostles. While the man clung to Peter and John, all the people ran together to them in the portico called Solomon's, astounded. And when Peter saw it, he addressed the people, "Men of Israel, why do you wonder at this? Or why do you stare at us, as though by our own power or piety we had made him walk? The God of Abraham and of Isaac and of Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, when he had decided to release him. But you denied the Holy and Righteous One and asked for a murderer to be granted to you and killed the author of life, whom God raised from the dead. To this we are witnesses, and his name, by faith in his name, has made this man strong, whom you see and know. And the faith which is through Jesus has given the man this perfect health in the presence of you all. And now, brethren, I know that you acted in ignorance, as did also your rulers. But what God foretold by the mouth of all the prophets, that as Christ should suffer, he thus fulfilled. Repent, therefore, and turn again, that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send the Christ appointed for you, Jesus, whom heaven must receive until the time for establishing all that God spoke by the mouth of his holy prophets. From of old, Moses said, "The Lord God will raise you up for you a prophet from our brethren, as he raised me up. You shall listen to him in whatever he tells you, and it shall be that every soul that does not listen to that prophet shall be destroyed from the people." And all the prophets who have spoken, from Samuel and those who came afterwards, also proclaimed these days. You are the sons of the prophets and of the covenant which God gave to your fathers, saying to Abraham, "And in your posterity shall all the families of the earth be blessed." God, having raised up his servant, sent him to you first, to bless you in turning every one of you from your wickedness.
This is the word of the Lord. Thanks be to God. Your response will be, Alleluia. Please repeat. Hallelujah. How great is your name, O Lord our God, through all the earth. What is man that you should keep him in mind? Mortal man that you care for him. Your response, Alleluia. Yet you have made him little less than a god. With glory and honor you crowned him, gave him power over the words of your hand, put all things under his feet. Your response, Alleluia. All of them, sheep and cattle, yes, even the savage beast, birds of the air and fish that make their way through the waters. Your response, Alleluia. Please stand for the acclamation. Hallelujah. 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 This day was made by the Lord. We rejoice and are glad. Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The disciples told what had happened on the road and how he was known to them in the breaking of the bread. As they were saying this, Jesus himself stood among them and said to them, "Peace to you." But they were startled and frightened and supposed that they saw a spirit. And he said to them, "Why are you troubled? And why do you questioning rise in your hearts? See my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see me, for a spirit has not flesh and bones as you see that I have." And when he had said this, he showed them his hands and his feet. And while they still disbelieved for joy and wondered, he said to them, "Have you anything here to eat?" They gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate before them. Then he said to them, "These are my words which I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. These days, the Gospel readings focus on resurrection, risen Christ, empty tomb, doubt and fear among the apostles and disciples, breaking of the bread, and so on. There are 4 Gospels, but in the 4 Gospels, the account of resurrection and apparitions are not identical. There is difference. But one thing is common.
the empty tomb. All the four Gospels mention this. They saw the tomb where Jesus was laid, it was empty. Now, to understand the empty tomb, we must understand the Jewish custom of funeral. See, just by reading Bible, one will not understand the true meaning, what is written there. You must know its historical background. Therefore, one must study Bible. Unfortunately, among Catholics, it is not common. We come for Mass, finish as a ritual and go back. But among the Protestants, they study Bible every Sunday. For them, Sunday is the day of the Lord. Now let me explain to you the empty tomb. Among the Jews at the time of Jesus, when a Jew dies, man or a woman, the body was washed in water. Then the clothes which the person was wearing all removed, and the body was anointed with perfumed oil. And then the body was wrapped in new white linen cloth from head to the toe. They had no cemeteries as we have, Catholics. Each family had a burial place. And what was the burial place? Not graves as we have. Our graves are dug in the ground. These graves were carved in a rock. Each family had their own grave. And when it is carved, usually in a circle shape, outside the tomb there is a groove, and to cover that tomb there is a heavy white circular stone which needed at least 2 to 3 men to cover it. So after anointing the body, they take it to the tomb, and there is a stone table. They keep the body on it, and they roll the stone and close the opening of the tomb. And Jews believed in those days, for 3 days, the spirit of the dead person is there. And after 3 days, the body starts to decay, the spirit is left. This explains why Mary Magdalene and other women went to the tomb Sunday early morning, before the sunrise. They went. And they went with the perfumed oil. Why? Why with the perfumed oil? Because on Friday, what we call Good Friday, the body of Jesus was brought down from the cross. There was no time to do all this washing and perfume and all, because for them the Sabbath, Saturday, begins at the sunset. For the Jews, new day begins at the sunset. Now today we are on Thursday. For them, Friday begins today at the sunset. That was the custom at the time of Jesus. So there was no time to anoint the body of Jesus. Hurriedly they wrapped and laid in the tomb. Therefore Mary Magdalene and other women went to anoint the body of Jesus. But when they reached there, they were surprised to see the stone was rolled to the side. Body is not there. Only those linen cloth was there. Once you understand this, then
it is easy to understand the later part. Then the Mary Magdalene goes and tells the disciples, he is not there. She didn't expect that Jesus is risen. Even the apostles didn't expect that Jesus has risen. They were all afraid. Now they are afraid they will be caught and they will be crucified. Though Jesus had explained to them, told them that he will suffer and on the third day he will rise again, nothing entered their head. It is only when they saw the risen Jesus, they believed. In today's reading, gospel reading, we heard the two disciples of Emmaus. They were walking back to their place because they thought now everything is over. There is no hope in Jerusalem now. But Jesus meets them, and while breaking the bread, they recognized him, and immediately they come back to Jerusalem and give this news to other apostles. And apostles told them, we too saw Jesus. And while they were talking, Jesus comes there. The risen Jesus Christ body is totally different. It is not bound by space and time. It can be here, it can be there, it can be there. You close the door, still the body can enter because it is now new body, the resurrected body. And they were doubting. So then Jesus explains to them. First he asked them, do you have something to eat? So they gave him a fried fish. He ate, and then he explains to them everything. And then the apostles believed. Now we, after so many centuries, do we really believe the power of resurrection, the power of risen Christ? Each Christian should become another Christ. We are not mere individuals. If we realize this, everything changes. Our way of thinking, our way of talking, our way of acting, everything changes because the risen Christ lives in us. Therefore, St. Paul told the Corinthians, you are the temple of the Holy Spirit. Each one of us is the temple of God. So there is no room for discrimination. All of us are equal. Insiders, outsiders makes no sense now for Christian. We are all one because we believe in the risen Jesus Christ. Is it enough just to believe at a head level? No, it should be transformed into our life through our words and through our actions. A Christian is a person, he thinks like Christ, he speaks like Christ, and he acts like Christ. Let us ask for this grace. Page 74, offering B28. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Amen.
Pray, my brethren, that my and your sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Graciously be pleased, O Lord, to accept the sacrificial gifts we offer joyfully, both for those who have been reborn and in hope of your increased help from heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your we hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation at all times, to acclaim you, O Lord, but in this time above all, to laud you, and yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true Lamb who has taken away the sins of the world. By dying, he has destroyed our death, and by rising, restored our life. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exults in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim, Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for all, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri and Simeon, our bishops, and all the clergy, religious, and all your people. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse,
and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us address our Heavenly Father in the words of Jesus our Savior. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the risen Lord be always with you. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are we who have been called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us to life everlasting. Amen. Page 127, D65. D65, page 127. Lord, you are my everything.
O chosen people, proclaim the mighty works of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Alleluia. Let us pray. Hear, O Lord, our prayers, that this most holy exchange by which you have redeemed us may bring your help in this present life and ensure for us eternal gladness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever and ever. Amen. Go forth, the mass is ended. Alleluia. Alleluia. Thanks Be to God. Alleluia. Alleluia. Good morning and have a nice day. Wish you the same, Father. I-22, page 236. Jesus.